किंवा डेटा जर आम्ही स्टडी केलो जाल्यार अशें दिसून येता की मेजॉरिटी ऑफ द एक्सिडेंट्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीस रेंट कॅब. कित्याक हे लोक भायल्यान येता, हांकां हांगाचे गोंयचे रस्ते खबर आसना, हांकां गोंयांत सोरो पिवन गाडी चलोवपाक जायना म्हणून खबर नासता. सो हे मेजॉरिटी ऑफ दीस फेटल एक्सिडेंट्स आर बिकॉज ऑफ रेंट कॅब. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार म्हजे बरोबर अग्री जातलो की आज जर आमी गोंयांत जर पळयत जाल्यार हजारांनी गाडयो रेंट कॅब दिसता. हातून म्हाका दिसता मातूय कोणूय डिनाय करचो ना. आता एनेक्शर डी जर ह्या प्रश्नाचे जर आमी काडून पळयत, आमी सांगिल्ले डिटेल्स दी. सो सरकार कितें सांगता की गोंयांत फक्त 10च लोक आसा जांकां रेंट कॅबाचें लायसन दिलां. आनी गोंयांत गाडयो चलता कितल्यो? 6,762 6,762 rent cab cars permits have been given, whereas only 10 people are there who have got the license of rent cab. हाजो अर्थ कितें की हे 10 लोकांनी ऑलमोस्ट 5,900 गाडयो सबलीज केल्ल्यो आसा. लायसन म्हज्या नांवार, हांव तुका काडटा 50 गाडयो दिता, तुका 20 दिता, तुका 30 दिता. सो हो एक धंदो ह्या 10 लोकांनी केल्लो आसा. जर तर मुख्यमंत्री सांगता की 2 गोंयकार आज दिसा एक्सिडेंटान मरता जाल्यार हाजेर एक्शन कितें जायना?